लुईस बर्जर केसीत ईडीन आतामेरेन प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याखाला दिगंबर कामत आणि चर्चिलाच्यो 1.95 कोटीच्यो प्रॉपर्टी जप्त केल्या. ईडीन आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीच्यो 1.20 कोटींच्यो चल आणि अचल प्रॉपर्टी जप्त केल्या. तातूंत घोगळांतलो 4047 चौखण फुटाचो प्लॉट, ताळगांवांतली निवासी बिल्डींग आनी 41.35 लाखाची डिपॉझिट्स आसात. दिगंबर कामत म्हणटा ताका अजून कांयच कम्युनिकेशन आयिल्लें ना. म्हाका अजून कांयच इंटिमेशन दिवना, कसलेंच म्हाका नोटीस बिटीस कांय येवना. सो हांव अनलेस आय रिसीव समथींग आय विल नॉट लायक टू कमेंट. ओके, तुमची गोगळांतली कितें तरी प्लॉट हें केला म्हाका नोटीस येवपाक न्ही, कितें सर्व जावपाक. तुमकां नोटीसे कॉपी आयल्या, म्हाकाच धाडून ना नोटीस. तेंच्यांनी पयलीं दवरलेल्यो हें करून तुमचे डॉक्युमेंट बी घेवन तेन्ना कितें खूब तेंप जालें ताका. लेट मी गेट द कॉपी न्ही फॉर द. दुसरे वटेन ईडीन आदलो PWD मंत्री चर्चिलाच्या वार्कांतल्या फातराडेचे 8 अपार्टमेंट जप्त केल्यात. 2009च्या सेल व्हॅल्यू प्रमाण त्यांचें मोल खंय 75 लाख जाता. चर्चिल म्हणटा तातूंत कांय ना, ती ताच्या जाण्टेल्यांची प्रॉपर्टी. लुईस बर्जर केसीन प्रायव्हेट आणि फ्लॅटमध्ये यांची प्रॉपर्टी आम्ही आदोगादाकडे माझ्या रिएक्शन काय ना. आय एम हॅपीएस्ट मॅन. कित्याक जाला हें मदीं जाता अशें? त्या कित्याक मुगे कित्याक रे बाबा, मुगे एक्झिस्टड प्रॉपर्टी मरे हांव खबर पासना. आमी आदोगाद आयता लॉयर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.